तुझे सोशी आल्यावरोया 모습 तुझी 마구감과 알토로 두 삽섬에 싸지 너희는 바구에 걸어 삼지 너희는 바구에 걸어 삼지 तुझी सोशी आल्यावरो야 사실 가구디지 섬의 사실 가구디지 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. बांबळीनो सगल्यांक तुमकां ह्या सकाळच्या दिसाक माई मोगाचो येवकार देव मंदिरान देवाक आयच्या दिसा खातीर दिनवासतना आगापीत आनी विल्फ्रेड गॉमिस हे आमचे भाव बसत देवाक आमी अर्घ दिवया आनी तांकां सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घे म्हूण कोतकोत्यान मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समोरमतले बसत मानुएल विएगस, एडविन विएगस, लुईस फेर्नांदीस हे आमचे भाव आपलो वाडदीस समोरमतात. आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाडटना मागूंक लायला जोवियानो आनी नॅटलिन डी आल्मेदा, वेन्सी आनी शेरल डी आल्मेदा तांचेरूय सर्वेस्पराचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. काल सकाळीं अकस्मात आमचो बिश साहेब कार्दियाल फेर्रांव हाचो बाजू एरिक फेर्रांव हीज नेव्यू काळजाचो आताक जावन सोंपलो. 47 वर्सांचो तरणाटो पिराय मागुया तांचे कुटुंबा पासत एरिक आल्दोना सांतार शेट वाठारांतलो. सर्गीच्या बापान ताका आपले सांतींत आपले विसवांत घेवंक मागतना ताची घोरकान्नीक ताचे दोगांय भुरग्यांक तशेंच ताचे कुटुंबा पासतूय मागुया. आनी बरे भाशेन आमी सांत वांटो घेवंक तयार जावं. आमी अशोक पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भक्षणी मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्य सदांच पार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतसावां ह्या जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा
स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुज्या भुरग्यांची मागणी आज दयेन आयकून घे. आनी दिसान दीस जेजूक चिटकून रावंक ताच्या एकचारांत वाडूंक आमकां फाव कर. आगापीत आनी विल्फ्रेड गॉमेस ह्या आमच्या भावांक तुज्या पुताचे शांतींत आनी पुनर्जिवंतपणाचे बागेली कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. साम्युएलान सावलूक म्हणलें, गेल्ले राती सर्वेस्परान म्हाका कितें कळीत केलां तें हांव तुका सांगतां. आनी सावलून म्हणलें, तर सांग. आनी साम्युएलान सांगलें, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी, तरी पूण इस्रायल कुलयेचो वडील जावंक तूं पावूंक नाय. सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना. सर्वेस्परान तुका एक खेरीत काम करूंक धाडलो आनी म्हणलें, वच आनी त्या पातकी अमेलेकितांक नाताक करूंक तांचो भस्म जाय पर्यान तांचेर झूज कर. सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक नाय? झुजा काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलोय? आनी सर्वेस्पराक मांडोना तें कित्याक केलें? सावलून साम्युएलाक जबाब दिलो, हांवें तर सर्वेस्पराचें उतर आयकलांच आनी म्हज्या हातांत सोंपून दिल्लें काम हांवें शाती पावयलें. आगाकाक अमेलिकितांच्या राजाक हांवें धरून हाडलो आनी अमेलिकितांचो भस्म केलो. पूण पोरजेन जाल्यार लुटीच्या मालांतल्यो भस्म करूंक दवरलेल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो, म्हणजे शेळयो आनी बैल. आनी तेय जाल्यार गिलगाला सर्वेस्परा तुज्या देवाक तांचो योद्न करूंक भेटूंक. साम्युएलान विचारलें, सर्वेस्पराक कितें मांडटा? आपलें उतर आयकलेलें वा ओम आनी योदना परस आज्ञा पाळप अदीक बरें आनी मेंढऱ्याचे चोरबे परस खालतेपण अदीक मोलाचें. देवाचेर कोलपूंक म्हळ्यार एक जादू करपाचें पातक. आपल्याच वाड्यान चलप म्हळ्यार कुड्या देवांक भोजप सारकें. सर्वेस्पराच्या उतराक तुवें पाट केली देखून सर्वेस्परानूय तुका आपणे विचलोल्या राजाक सोडून दिलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे ओम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतल्यो आनी एक पाड्डो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता? आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय?
जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटोयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब: प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गाराक उबी रावया. Zoi, 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 salve sporar. Zoi, 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 salve sporar. Zoi, salve sporar. Zoi, salve sporar. Zoi, salve sporar. देवाचें उतर जिवी आनी सुडसुडीत. ते ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकितात. Zoi, 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 salve sporar. Zoi, 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 salve sporar. Zoi, salve sporar. Zoi, salve sporar. Zoi, salve sporar. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सव्यास मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस जुआंवचे शीस आनी फारिजांव उपास करताले ते समयी कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हळें, जुआंवचे शीस आनी फारिजांव उपास करतात पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्याक न्हवरो तांचे सांगाती आसो पुऱ्यान उपास करूंक जाता. तांचे सांगात्याक न्हवरो आसोसर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतूच ते उपास करतले. दोन तुटूंक नासलेल्या लुगटाचो कोपो पोरण्या आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कपडो पोरण्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोरण्या बुल्लांनी कोणूच बोरिना. बोरीत जाल्यार बुल्लां फुट्टेलीं आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुल्लांचोय इबाळ जातलो. नवो सोरो नव्या बुल्लांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, एक मनीस खंय एका सुपरमार्केटांत एका मॉलांत गेलो आनी ताणें एक सोबीत वाज पळयलो. ताका तो घेवन दिसलो. घेतलो ताणें वाज आनी घरा हाडलो. खुशाल जालो. वाज हाडून ताणें आपल्या मेजाचेर टिपॉयाचेर दवरलो. सगलो रूम एके भाशेन वेगळोच तरेचो आकार आयलो. पूण टिपॉया पोंदा खंय एक कापेट आसली. पूण ती कापेट खंय पोरणी जालेली. कापेटी खंय कोपे कशे पडलेले, बुराक पडलेले. ताणें म्हळें खंय, आरे हो वाज इतलो बऱ्यो दिसता, कापेट सोबना. ताणें खंय कापेट काडली, ती नेई कापेट हाडली आनी कापेट घातली नेई. उदीक बरो दिसूंक लागलो रूम. मातशें रावन खंय रुमाचेर नदर मारल्यार पेंट गेल्लो रुमाचो. वाज इतलो सोबीत, कापेट नवी, पेंट करूंक जाय म्हणूंक लागलो खंय रूम आपलो. उदीक बरो दिसूंक हो वाज. आनी खंय पेंट मारलो रुमाक. सोबीत दिसलो ताचो रूम, ताचो क्वार्ट. भाव भयणीनो,
एका वाजाक लागून असोबीत वाजाक लागून कापीट पोरनेली भायर उडयली, पेंट उंटीचो बदल्लो आनी ताका सगळें सोबीत दिसलें. आयचे शुभ वर्तमानांत भाव भयणीनो, जेजू आमकां अशेंच कितें सांगता. पळयात, जेजू सांगता, तुटूंक नासलेल्या उठ्याचो कोपो पोरणे आंगोस्त्राक, नवो कोपो पोरणे आंगोस्त्राक मारिना. नवो सोरो पोरण्या बोल्लांनी बरिनात. जेजू भाव भयणीनो एक नवी बापाची बरी खबर घेवन आयलो. पूण जुदेव त्या काळाचे, ताचे बाराबरचे काळाचे आदलेच घेवन आसले, आदलेच घेवन आसले. पळयात, जेजू म्हणटा ते साद्या खारव्यांक जे जावन आसले, जेजूचे शीस, देवचे बाराबर भोंवपी, तांकां पोटां दाखयतात आनी म्हणटात, पळयात हे तुजे शीस उपास करनात, फारिजेव करतात, जुवांचे शीस करतात, तुजे करिना, कितें आतां? ते सादे इनोसेंट खारवी जेजूचे शिसांक बोटां दाखयतात. देखून जेजू म्हणटा तांचे मदीं न्हवरो आसा. न्हवरो आसतना न्हवऱ्याचे पावणे काजाराक येतात ते उपास करतात? ना बाबडे, काजाराक येतात ते सगळे जेवतात, बरे पियेतात, नाचतात, खुशाल आसतात. कोणूय तर एक मनीस काजाराक गेलो आनी कोणशाक वचून बसून हेरांक सांगलें आपूण उपास करता, हांव कांय ना, ताका म्हणटा तूं कित्याक गेला काजाराक? उपासगारा करूंक जाय आसलो. जुदेव लोकांची बो करून फारिजेव दोन शास्त्रांची अशी असली चाल, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग न्यू. दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट जेजूची बरी खबर ते आदलेच घेवन आसले. देखून जेजू तांकां आनी दुसरी देख दिता. तो म्हणटा नवो सोरो नव्या बोल्लांनी बरोवंक जाय. नवो सोरो पोरणे बोल्लांनी बोल्लो जाल्यार आमी जाणो आदले काळार सोरो बोल्लांनी बोत्ताले आनी तो उरतालो जायत्यो तेंप, आनी तितलो अदीक बरो जाता. पूण नवो सोरो न्हय, नवो सोरो नव्या बोल्लांनी बरोवंक जाय आसलो. कित्याक दवरून दवरून ही बोल्लां फुट्टेलीं आसलीं. नवो सोरो घालतच जेजू म्हणटा जो कोण म्हजें उतर आयकता एक भाशेन, म्हजो अनुभव घेतला, तो नवो मनीस. तशें सगळें नवी दिशा, नवें मन आसूंक जाय. बाबडी न्हू जायते फावटी हें देवाचें उतर आयचें शुभ वर्तमान आमकां लावया. जायते तरेच्यो परंपरा आमी घेवन आसता आनी जेजूची बरी खबर आनी जेजूक आपणावंक आमी चुकता. द रियल and living Jesus we forget to experience. आमी जायते परंपरा चाली रिती पाडीत येता आनी तातूंत मदीं बाबा म्हणून जायते फावटी आमी खरो अनुभव देवाचो घेवंक चुकता. जायतीं आमची नोवेनां, फेस्तां, परबो जायतें कितें आमी करता बरें, पूण ताचो केंद्र जेजू. जेजू भोंवतणी हें सगळें जावंक जाय, पूण जायते फावटी जायना. जायते फावटी ह्या जेजूक आमी अनुभवूंक चुकता. कित्याक आमी जायते फावटी ह्यो परंपरा आनी ह्यो रिती चालीच पाडूंक पडल्या आनी उरत म्हूण भिरांत आसा. आमकांच हेच आमच्या गांवांत 480 वर्सांचो हो आमचो भावार्थ. ह्या उत्सवीक वर्सांत आमचो हुस्को जेजू भोंवतणी आमी अदीक आनी अदीक ह्या जिव्या जेजूचो अनुभव घेवंक आनी आमचो भावार्थ
जेजूचेर अदीक मजबूत कर. हे भावार्थान आमचे पुर्विले जियेले. पूण पुर्विल्यांचो भावार्थ आमी जियेत आसतना मुखेल वस्त जावन आसा आमचें जिवीत जेजू भोंवतणी. आवर लायफ शूड बी सेंटर्ड अरावंड जीजस. थोडे कस्टम्स, थोडे ट्रेडिशन्स, जायतें कितें आमच्या पुर्विल्यांनी करून आयल्यात तें वायट अशें न्हय. पूण तें करता आसतना भावा भयणीनो आमच्यांनी चुकूं येता जेजूक. वी कॅन कीप असायड जीजस एंड ओनली कीप द ट्रेडिशन्स. वी कॅन कीप ओनली द आमची रिती चालीच. आनी रिती चाली करता आसतना बाबा भयणीनो आमी खऱ्या देवाक अनुभव विसरूं येता. जायते गांवांनी आमचे गोंयचे परंपरा आसली कितें जायत्यो वाती पेटोवपाच्यो, जायतीं फेस्तां करपाची आनी फेस्तांक जायत्यो रिती आसल्यो आनी त्यो रिती पाडूंक जाय आसल्यो. हांव भुरगो पाद्री कसो एक इगोजेन गेलो तेन्ना जायत्यो वाती पेटयल्ल्यो आसताल्यो आल्तारांचेर. एक वात तर पाळली कोण तरी कोपरात आपल्याची ऑपमूस घालून येवन सोबे मजात ती वात पेटयतालो. सगळो लोक डिस्टर्ब, सेवा धर्म डिस्टर्ब. ताका पडूंक ना. सेवा धर्माचें पाद्रीकाराचें सेरमावचें ताका पडूंक ना. ताका पडला वात पाळल्या. शी देवाक ओकमान वात पेटोवया पयलीं. एक इगोजेन हांव गेल्लो थंय कोपरात आसले. तांची परंपरा आसली होली वीक पाद्री हाडूंक आनी इगोजेन दवरूंक. पाद्रीकार आसतलो आनी तो पाद्री आसतलो. खरेंच निमाणो ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार. तांची परंपरा आसली निमाणे शुक्राराक ब्रेस्ताराक आनी सोनवाराक पाद्री हाडटा ताका आनी फकत ताकाच तांणी जेवण हाडून दिवंक जाय आसलें, पाद्रीकाराक न्हय. ही तांची परंपरा आसली. पाद्रीकाराक मेस्तान रांदलेलें जेवण दिना जाल्यार मरूं दी आमकां पडूं. आमी पाद्री हाडला ते पाद्रीकूच तो जेवण घेवन येताले. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ही तांची परंपरा आसली. आयच्या काळार आमी पिशे म्हणटले पूण ही चाल तांची. आनी हे भशेन बामण निमाणो ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार करताले. भोंगो ते पाद्रीकाराचे. हांव आसलो ताका सांगतलो तूं कर रे बाबा हांव घरा वयता. ही चाल आसली. वॉट वॉज इम्पॉर्टंट फॉर दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, एक्सटर्नल्स. They had lost the sense of adoring Jesus, the real and living God. The Pharisees, the scribes, they forgot that Jesus would come, Messiah, that he would show us the right path. तांणी तें मानून घेवंक ना. They were so staunch in their Judaism that they forgot to recognize Jesus as the Messiah, as the Savior, as the Son of God. And they were busy with the external. उपास करूया. एक पावटी न्हय कितू पाटी उपास करताले. आनी उपास करता म्हूण सांपावलांत वचून रावताले, टिंट्यार वचून रावताले. आनी ते उपास करता म्हूण लोक वचून तांचो उमो घेतालो. उपास करता आनी जेजूचे शीच उपास करिनात म्हूण ते बोटां दाखयता. आज आमी घरा वयता आसतना भाव भयणीनो let us experience the real and living Jesus. The other things are good, but the main focus is Christ, my Lord, my Savior and God. ताका अनुभव आनी ताच्या फाटलाव करून ताकाच गोवाय दिवं आमकां कृपा आनी उजवाड मनाचो मागुया. बेटोनेक आमी गायन गावया ना आमचे लागीं. सी 25 पान 30 आनी 9.
C25, page 39. Baba, Ram Chiragi, Vivo Tuga Ukumiri, Devurami, Idu Chimuri, Apni Vivo, Ordaveri, Vijiduka, Somor Vida, Sosalakri, Sormar Sosri, Ogar Baba, Dedu Madu, Ezangere Orurepo, Tada Gapsi, Idogaru, Tugavsi, Zinorgo, Ogar Baba, Dedu Madu, Ezangere Orurepo, Tada Gapsi, Idogaru, Tugavsi, Zinorgo. बहिणी भावंदे आमचे बलिदान सर्पद्विदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागत हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनान काही मोहिमे आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊन सर्वेश्वर आमचे बापा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समरूम कोत्ता तितलेय पावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं चलयताय देखून हे पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फाव कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश पळय तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय बाबाता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन भासुया वय वशा आमी करून खाव सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पद्विदार आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन भासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Barbarazzo sobis mortu, Sorganizo sam, Olea tucia voi bova, Usobim duda soy, 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 Sorvesvaraci navi, Nehata kazoi zoi, Uzovim duka zoi zoi, zoi zoi zoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतलो तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी शासनीक कोरोनाचें रोगत
पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसवत आनी सोमेस मनशां बसवत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोट्रिया जेजू Gesù melo, Gesù शिवोंचलो, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मननाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराके प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरां अगापीत आनी विल्यमांची काकूट कर. ताका हे संवसारांतले तुवें आपोवन वेले. बावतिजमा वरवीं जेजू बाराबर ते मेले तशेंच ताचे बाराबर ते आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोट जोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपले गारादी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगीता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे तुमचे बापा बापा स्वर्गीचो, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायट हातूंतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरिकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराखंतांतली वाटाय. कित्याक रचवटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ जेजू बापाची बरी खबर आमकां घेवन आयला. ओ जेजू आपल्या भोंवतणी आमी शिव ताकाच आमी अनुभवूंक आमकां आमंत्रण करता. हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया जेजू मोच्या देवा D17 पान 56 D17 पेज 56. जेजू मोच्या देवा आवडेता घेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा आवडेता घेवच्या तुका यो मोच्या जेजू सगळे मोचे Pani Saiba Pravuga Yo mocia Jesu Sogles moci Pani Saiba Pravuga Jesu mocia Deva प्रार्थुया. देवा आमचे बाप्पा, तुवें आमकां आयज सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. तुज्या पुताची शिकवण घेवन आमच्या मनाचेर खरो उजवाड घेवंक आमची मन आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बांबुडीनो आज सांजे 4:30 वाजता आमची इगोज जयंती सांच्या उपरांत देवाक दिन बसूंक वाखाणूंक आमी मीस करतले. आजच्या मिसांत फादर पेद्रो डिकोस्टा आमचो आदलो पातकूर हाजीर आसतलो. आमच्या प्रेयर ग्रुपाच्या वांगडा आमी सगळीं सांजे मिसांत वांटो घेवया आनी देवाक सगळे ताचे उपकारां पासत बोकरून नव्या वर्सा खातीर देवाक दिन वासूया. आज सांजे आमची इगोजेन मीस. फाल्यां बागेन जुजेवाज आमच्या आस्काऱ्याची दोबाजीक परब. एक दोबाजो फाल्यां 2 वाचपां आसतलीं आनी तिसरें वाचप शुभ वर्तमान. देर वील बी 3 रिडिंग्स टुमॉरो बिकॉज इट इज अ solemnity for us. आमी मोहिमा म्हणटले हांव सोतमानता म्हणटले हांव. फाल्यां आमकां गोंयकारांक श्रीलंकेक आसलेल्या लोकांक हो एक दोबाजो आमचो आस्कारी गोंयचो आस्कारी बागेवन जुजेवाजाची परब. जाता तितल्यांनी आमी वांटो घेवया मिसांत आनीक देवाक आर्गां दिवया हे आमच्या गोंयच्या पुता खातीर. आमची मिसां सुद्दां भाशेन 6:30 आनी 7:30 सांजे. फाल्यां सांजे 6:30 वरांचेर आमचें सेशन आसा. 3rd सेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PPC. सगळे वांगड्यांनी तांणी वांटो घेतला चुकय नासतना वांटो घेवंक आमची विनंती. तशेंच मागुया जे भाशेन हांवें सांगलां काल सकाळीं एरिक फेर्रांव आमच्या बिश साहेबाचो नेव्ह्यू
भावाचो चेडो अकस्मात मॅसिव हार्ट अटॅक येवन अंतरलो. ताची पिराय 40 वर्सां. मागुया ह्या आमच्या बिस्सायबा बसत आनी ताच्या गोदच्या बसत हें दूख अकस्मात लोटून येता तेन्ना सगळें जिवितूच अवघड जाता. मागुया ते दुखेस गरोब्या बसत आनी सोंपून गेलेल्या एरिक फेर्रांव ह्या आमचे भाव बसत. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय. पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत